नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जाला. कामकाज सुरू जातकच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कुंकळे बंडाच्या दिसाचो उगडास काडून सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली. 1575 वर्सा त्या काळांतल्या पोर्तुगीज सत्ते आड कुंकळेच्या गांवकारांनी बंड केल्लो त्या दिसाचो उगडास म्हूण आयचो दीस पाळटात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन शहीद जाल्ल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. त्या उपरांत प्रश्नवराक काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकोस्टा एसटी आरक्षण विशयाक धरून केल्ल्या वक्तव्याचो संदर्भ घेवन वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी आमदार डिकोस्टा हांच्या आड हक्कभंग प्रस्ताव हाडपा विशीं सभाघराचें लक्ष वेधलें. मात ह्या विशयाचेर दोनूय वाटेच्या वांगड्यांनी बोवाळ घातिल्ल्यान 2 फावट सभाघराचें कामकाज स्थगीत करचें पडलें. 0 वरान सभापती तवडकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी आनी हेर मानेस्तांक परबी दिवपाचो थराव मानून घेतलो. त्या भायर आदले लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी, नामनेचे विधिज्ञ फली नरिमन आनी हेर सर्गेस्त मानेस्तांक 1 मिनीट उबे रावन आर्गां ओंपली. सरकारी कामकाज प्रक्रिया जाल्या उपरांत दनपारां 2:30 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज सभापतीन तहकूब केलें. सेगीत 3 दीस पडत आशिल्ल्या पावसान गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी जनजीण विस्कळीत जाल्या. ल्हान व्हड सगळ्या न्हंयांक हुंवार आयला. म्हादय, वाळवंट, दिवचलची कश्टी, मांडवी, रगडा ह्या सारक्या न्हंयांनी उदक भरिल्ल्यान न्हंये कुशीक आशिल्ल्या घरांनी उदक भरलां. चडशा गांवांतले रस्ते लेगीत उदका पोंदाक गेल्यात. गोंयांत आयज सेगीत दुसऱ्या दीस रेड अलर्ट जारी केला. शिक्षण खात्यान 12वी मेरेनच्या शाळांक सुटी दिल्या. राज्यांतली सगळीं धरणां ओव्हरफ्लो जाल्यात. कांय सुवातांनी झाडां हुमटून पडिल्ल्यान येरादारीचे परिणाम जाला. आतां मेरेन हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण 75 इंचां परस अदीक पावस जाल्ल्याची खबर आसा. उजो पालोवपी आनी संकश्ट निवारण दळाचे पंगड आपत्तीग्रस्त वाठारांत वचून बचाव आनी मजत कार्य नेटान करीत आसात. कोंकण रेल्वे मार्गाचेर रत्नागिरी लागसार पालसणां कोसळिल्ल्यान मुंबय गोंय मजगती रेल्वे येरादारी खंडीत जाल्या. रेल्वे रुळाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान येरादारीक आडखळ आयल्या. कोंकणी रेल्वे मार्गावयल्या 5 रेल्वे रद्द केल्ल्यान जाल्यार 5 हेर मार्गांनी वळयल्यात. सीएसएमटी ते मडगांव वंदे भारत, सीएसएमटी ते मडगांव मांडवी एक्सप्रेस, सावंतवाडी ते दादर तुतारी एक्सप्रेस, मंगळूर जंक्शन ते सीएसएमटी आणि मडगांव ते दिवा पॅसेंजर ह्यो गाडयो रद्द केल्यात. कोंकणी रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी घडणूक स्थळाचेर भेट दिवन पळोवणी केली. और सॉइल ट्रैक पर फैल गया था, जिसको हटाने का कार्य बहुत ही तेज गति से चल रहा है. यात्रियों की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ गाड़ियां निरस्त की और कुछ गाड़ियों को ऑल्टरनेट रूट से डाइवर्ट किया है. इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य के समन्वय से हम सिंधुदुर्ग, चिपलोन, खेड़ और रत्नागिरी से हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस की व्यवस्था की है और जिसमें हम यात्रियों को ट्रांसशिप करके मुंबई पहुंचा रहे हैं. उटंगराचो पावस आनी वादळी वारे सुरू आशिल्ल्यान दिवचल म्हालान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. अस्नोडची पार न्हंय, दिवचल न्हंय, साखळेची वाळवंट न्हंय ह्या न्हंयांनी उदकाची पातळी वाडल्या. दिवचल पोरण्या बस स्थानका लागसार घोळ नामाचो व्हडलो रूख हुमटून गाडयेर पडिल्ल्यान 2 भुरग्यां सयत 4 जाण आडकून पडिल्ले. लागसारच्या लोकांनी तिगांक रोखडेच भायर काडले, मात एक बायल राती उसरा मेरेन गाडयेनूच आडकून पडिल्ली. राती उसरा उजो पालोवपी लोकांनी थळाव्या लोकांच्या मजतीन ह्या बायलेक सुरक्षीतपणान भायर काडपाक यश आयलें. मेन खानो आसता पळय मून तेच पडलेले आनी ती गाडी सामकी प्रेस जावन केसीक लागली आनी ती सिटाच्या मदीं तिची सारकी कमर प्रेस जाल्ली, सो तिका काडपाक चान्सूच ना. मागीर रेस्क्यू ऑपरेशन आमकां कंडक्ट करचें पडलें. आमकां हेल्पूय चड बरो मेळ्ळो. सगळे दोनूय MLA आसले, पेमेन सर आसलो, शेट्ये सर आसलो, प्लस आमचो चेअरपर्सन फळारी सर आसलो. तेंच्यांनी इमिडिएट आमी तांकां रिक्वेस्ट करून 4 पुकलीन हाडले, 2 क्रेन्स हाडले आनी एक व्हील लोडर व्हडलो सेजा वेदांताचो, जेणे करून आमकां झाड ते स्टेबल करचें पडलें. कित्याक स्टेबल करूंक ना ते आनीक देंवता आसले. आनीक देंवल्यार तिका प्रेस जावपाचे चान्सीस चड आसलो. तिका सेव करपाक आमकां प्रायोरिटी आसली. सो आमी तिका पयलीं स्टेबल केलें झाडाक आनी मागीर तो झाडा गाडये वयलो जो पोर्शन आहा तो
सायड बाय सायड कटरान पीस करून लोड तेजो डिलोड केलो आनी आफ्टर दॅट गाडयेचे जे वयले जे टॉप आसता ते टॉप आमी हायड्रोलिक कटिंग ब्रेकिंग टुलान कट केले, स्पेस दिलो आनी मागीर सीट कट केले, स्प्रेड केले आनी तिका रेस्क्यू केलो. ऑलमोस्ट एक आमकां 8:30 ते रातचे 1:30 तुमी सगळे आसले तुमकां खबर आसा 5 hours सारखे लागले रेस्क्यू ऑपरेशन. कित्याक डेलिगेट आसले आनी लायफ इनवॉल्व आसली, लायव्ह आसली आनी खरेंच तिका हांव एप्रिशिएट करता की तिणे बरेच पेशन्स काडून भितर रावली. राज्यांत सुरू आशिल्लो उटंगराचो पावस, वादळी वारे आनी ताका लागून निर्माण जाल्ल्यो कांय दुर्घटना ह्या विशीं सरकार सतर्क आसा अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली. सरकारी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा कार्यरत आसा आनी आपत्तीग्रस्तांनी नियंत्रण कक्षा कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन आपल्या निवेदनांत मुखेलमंत्र्यांनी केलें. सभापती महाशय, सभागृहाचें कामकाज चालू जावच्या पयलीं हांव पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदतां. सध्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, झाडां पेडाची पडझड जायत आसा, नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करतां. गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा, तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ ताका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पिकर्सार मेन्शन करता. पोर्तुगीज सत्ते आड आशियन खंडांतले पयले बंड दक्षिण गोंयांतल्या कुंकळेच्या लोकांनी केले. स्वधर्म आनी स्वराज ह्या खातीर ह्या बंडांत भाग घेवन शहीद जाले तांकां समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां ओंपलीं. कुंकळे आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळीक दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी आश्विन चंद्रू, नगराध्यक्ष हेनरी मास्कारेन्हस तशेंच गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, कुंकळी शिफ्टन्स मेमोरियल्स ट्रस्टाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स हांच्या सयत हेर मानेस्त लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. वडील सुटके झुजाऱ्यांची वळख दर एकाक जावची हे खातीर सरकार वावुरता अशें मंत्री फळदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. मुख्यमंत्री हांच्या लक्षांत तांणी जेन्ना सत्ता हातांत घेतली तेन्ना तांणी विचार केलो की ह्या कुंकळच्या गांवाक एक विशेष म्हत्व आसा आनी आमचे दायज जर आसा आनी आमचो इतिहास जर प्रज्वलीत करपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक प्रेरणा दिवपाक जाय, संपूर्ण जगाक सांगपाक जाय आशिया खंडां भितर पयलो लढो हो कुंकळच्या शूरवीरांनी केल्लो. म्हणूनच आयज आमी नॅशनल वॉर्स हाजेर स्मारकाचेर आमी आयज आमचो प्रतिनिधी धाडटात आणि ती ट्रिब्यूट दितात, ती आदरांजली वाहतात, जाणे करून संपूर्ण देशभर ह्या गोष्टीची, ह्या इतिहासाची आमकां आठवण दवरपाक जाय. आमी गोंयान भितर आयज आमी पळयलें की आमच्या ह्या इतिहासाच्या पुस्तकां भितर आमी वाचताले की लेनिनाच्यो चर्चिल किंवा आमचे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ह्या सगळ्या गोष्टीचो इतिहास आमकां शिकयताले. संवसारभरांतली मध्य आनी मनरिजवण मळावयल्या मानेस्तांक एकामाचेर हाडून गुंतवणुकीच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपा खातीर वेव्स 2024 ह्या संवसारीक परिशदेचें गोंयांत पयलेच फावट आयोजन केलां अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. 20 ते 24 नोव्हेंबर मजगतीं ही परिशद गोंयांत जातली. ते खातीर हालींच केंद्र आनी राज्य सरकारां मदीं समजिकायेची कबलात जाल्या अशें ताणें सांगलें. पत्रकार परिशदेक गोंय मनरिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो आनी CEO हजर आशिल्ले. The main objective is to position of the waves as a platform for provoking ideas, fueling conversations, facilitating knowledge exchange and engaging in meaningful collaborations with the media and entertainment industry leaders from around the world. The vision is to position of the waves as a premier global platform for media and entertainment, driving the creative economy and showcasing India's potential as a hub for the intellectual property creation and innovation. Industries and sectors in focus including the broadcasting, print media, television, radio, films, animation, visual effects, gaming, comics, sound and music industry, advertising, digital media, social media platform, generative AI, augmentation reality, virtual reality and extended reality. कला अकादमीच्या 56व्या मराठी नाट्य सर्त 2023 ते 24 च्या विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां वितरावणीची कार्यावळ कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी जाली.
कला अकादमी ही कलाकारांची आसा, ताका लागून तांची जतनाय घेवप ही आमची जबाबदारी आसा. कलाकारांनी कलाकारा प्रमाण वागचें असो सल्लो मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार केलो. कार्यावळीक अकादमीचे सदस्य सचिव अरविंद कुटकर, कार्यावळ अधिकारी प्रदीप गांवकर, संचालक सगुण वेळूय आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. रसिकांक कितें जाय ह्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रत्येक कलाकार द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतात आणि आमची एक स्वप्न आहा. स्वप्न इतलेंच आसा की आमची आजची तरुण पिढी जी आसा ती तरुण पिढी ह्या नाटकांतल्या माध्यमांतल्यान, ह्या संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान आमकां घडोवपाक जाय. स्पेनचो युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराजान सेगीत दुसऱ्या वर्सा विम्बल्डन सर्तीन वस्तादपण मेळयलें. 21 वर्सां पिरायेच्या अल्कराजान हांणी दादल्या एकोडीच्या निमण्या फेरयेन 7 फावटी चॅम्पियन जाल्ल्या सर्बियाचो नोवाक जोकोविच हाका 6-2, 6-2, 7-6, 7-4 अशा सेटांनी हारावन चवथे ग्रँड स्लॅम वस्तादपण मेळयलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.